आज राती सुमार 11 वरांचेर कुंकोली हांगासर एक एक्सिडेंट जालो. एक नुस्त्याची लोडेड गाडी, इन्सुलेटेड गाडी, ताचो कंट्रोल फेल जालो आनी ताणें सायडीन ती दुर्गा आहा ती मोडली. तशेंच हांगासर एक घर आसा ते घराकूय मोकलो. तातूंत एक भुरगो मोबायलार आहलो, ताकाय ताणें मातसो मार दिला, ताकाय जखमी केला. तशेंच तो ड्रायव्हर आहलो तो गाडयेच्या स्टेरिंगाक चिडपान उरलो आनी ताका काडपाक फायर ब्रिगेड तशेंच कुंकोली पुलिसीन जायतो करचो पडलो ताका काडपाक. आतां तांकां दोगांयक जे कुंकोली हेल्थ सेंटर आहा थंयसर फर्स्ट एड मेडिकल ट्रिटमेंट दिवपाक वयता. आमकां कुंकोली फायर स्टेशनाक 11:45 कॉल आयले NH66 आनी हे म्हणजे हांगा कोंब्या खुर्सा लागीं हायवेचेर ट्रक एक्सिडेंट जाला आनी ड्रायव्हर ट्रॅप जाला म्हणून. सो आमी इमिजिएट आयले. विदीन 5-6 मिनट्स घेतले आमी. सो स्पॉटार आयले तेन्ना पळयल्यार ड्रायव्हरची गाडी फिश कॅरींग करताली फ्रॉम मारगांव टू ती एक घराचेर वंटीचेर डॅश जाली आनी तो ड्रायव्हर गाडी ट्रॅप जालो. सायमल्टेनियसली त्या घरा आशिल्लो ब्रिटीश लोटलीकार म्हणून 28 वर्सां भुरगोय मात इंजर्ड जाला चिरे पडून. ताकाय बी हेल्थ सेंटरान शिफ्ट केला आनी ड्रायव्हरा आमी हायड्रोलीक टूल्स काडून एफर्ट्स घेवन ट्रॅप जालो ताका आनी कट करून रोड काडला ताका आनी मेडिकल ट्रिटमेंटीक शिफ्ट केला. कितें मेजर हे बीन ना न्हू? मेजर तशी डॅमेज ना. ही इज वेल सर्वायव. पेटल काय ना? पेटल ना. इंजर्ड हा, ड्रायव्हर इंजर्ड आनी लोकल इज सेफ. ओके, इज सेफ. आनी हांव हिंगच्यान पास जातालो घरा वचपाक. आय एम रिसंटली शिफ्टेड फ्रॉम मारगांव टू कुंकोलीम 1 year पास्ट. हांवें एक्सिडेंट चोयलो. कंटेनर ते रमलजाचेर येवन डायरेक्ट घराको तो डॅमेज केलो तेणें. घराको भुरगो सुद्दां थिंग भायर बसो आहलो कंपाउंडात, तोय मातसो इंजर्ड जाला. तेका बाळ्ळी हेल्थ सेंटरा व्हेला ड्रायव्हरा तेका. आतां सांगपाक गजाल म्हणल्यार ती ही रातची 11 आनी 11:15 मदीं हे एक्सिडेंट जालो म्हणून मेजर ट्रेजेडी मातशी एवटा. सपोज हो एक्सिडेंट जर दिसा टायमार जाल्लो, इट कूड बी अ मेजर ट्रेजेडी, इट कूड बी अ मेजर फेटल एक्सिडेंट. बिकॉज आज सुटी आहा भुरग्यांक, इट्स अ समर वेकेशन. आज थिंगा स्कॉला 2-3 स्कॉला बाजरा. लॉट ऑफ पेरेंट्स दे टेक देयर चाइल्ड टू द स्कूल एट द डे टायम फ्रॉम मॉर्निंग टील इवनिंग. आज समज हे दिसा टायमार जर जाल्लो स्कॉला टायमार बीन, हो एक मेजर एक्सिडेंट जावपाक शकतालो. आज म्हाका तरी तितू आयडिया ना. एज माय कलीग लायक तो नेबर हिंग रावता, ही इज अ लोकल फ्रॉम कुंकोलीम. आतां तो सांगता कितें हे रंबल्स आहा तांकां सायन ना कांय ना आनी व्हडले व्हडले ट्रॉलर हिंगच्यान पास जाता तांकां आवाज जाता रातचे सुद्दां 1-2. बिकॉज दीस इज द ओनली हायवे which connects to Karnataka, Kerala and all, and lot of fish trawlers they travel from this same road. आतां हिंग कितें लोकांक सांगप कितें हांगा मातशें हायवे कितें तरी कितें करपा जाय. नाजाल्यार हायवे आतां म्हाका खबर ना कितें शिफ्ट जावपाक कितें तें, नाजाल्यार एटलिस्ट थिंग मातशें कितें तो रमलर्स बीन दिसता ते भाशेन मातशें प्रॉपर हय रोड सेफ्टी भाशेन तितून सायन बोर्ड रातच्या टायमार दिसपा ते घालपाय. बिकॉज आतां कांय जावना. ड्रायव्हर्स एंड द हाऊस लोकल गाय इज इंजर्ड. आतां कितें जर दिसा टायमार जाता जाल्यार इट कूड बी अ मेजर ट्रेजेडी. बेश्ट कितें हांगा मातशें कितें क्विकली मातशें डिसिजन घेवपाक, बिकॉज इट्स अ स्मॉल रोड वीच कनेक्ट्स टू दी अदर स्टेट. इट्स अ हायवे एक्चुअली. मातशें हिंग चोवपाक, बिकॉज इट्स अ लोकल एरिया, लॉट ऑफ क्राउड्स आर देयर. सो हिंगा एक्सिडेंट मेन कारण म्हणून हिंगा तुगेले रामलस जे गायले ते चड हें गायले आनी तेजेर जंप जावन ती आखी गाडी कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल वयता. आनी सेकंडली कितें जाता की रमलर जे गायले तेका तुका रिफ्लेक्टर नाय, एंड वॉट एवर रिफ्लेक्टर्स दे आर पुटिंग रायट नाव इट गेट्स फेड ऑफ बिकॉज दिस इज द नॅशनल हायवे 17. सो हिंगा रनिंग ऑफ द व्हेकल्स इज अलॉड, सो ते फेड जावन वयताय. सो आमी इंजिनियराक मागलोलें की आमकां हिंगा सोलर रिफ्लेक्टर्स घालचे म्हणून. जे सोलर रिफ्लेक्टर ते यूज चड जाता म्हणून. सो ते आयकॉन कोण घेयना. इंजिनियर म्हणटा तुका आयकॉनाय वी हॅव कंप्लेंट सेवरल टायम्स टू द engineers. Either I have done even a letter to the collector saying we want reflectors over here and to remove this rumblers. And Toriasana, the collector has given the letter to the engineer. Engineer is saying that I have given to the PI, but no action has been taken. Now no one is trying to remove it also. तुगेले मेन म्हणटा तुगेले जंप जाता आनी व्हेकल दुसरो वचून इन. आज कितें जालें हिंगा? आज समथींग अराउंड 11:10 एक्सिडेंट जाला खंय. आय हॅव रीच्ड एट माय हावस एट 11:15. दॅट इज द टायम आय सॉ ऑल द फायर ब्रिगेड एम्ब्युलन्स एंड ऑल. आनी तेन्ना एक आमच्या नेबराक
तेमी मारून इंजर्ड केल्लो आसा. आमच्या डायरेक्ट हॉलांक तेमी ही गाडी ही ट्रॉलराची गाडी भितर उडयली आसा आनी ही चोवपा जाता तूं कितू फास्ट येता ते तुगे होगले ट्रक्स सारके फास्ट स्पीड ब्रेकराच्यान रावनाय ते. दे आर डायरेक्टली ओवर स्पीडिंग द रामलस एंड दे आर ट्रायंग टू गो. सो आयदर द police or the engineers have to take some measures to control over this. And secondly, this rumblers also makes such bad noise. There are a lot of elder people who are staying over here which cannot sleep at night, which harms their everyday sleep. And with this such loud noises, they can't sleep. Everyone is complaining, and we have done several complaints over this rumblers, as well as the either to put the reflectors, because they can't see the rumblers. Basically, there is no mistake of the drivers also at times, because they can't see the rumblers which are there. ताका लागून हे accident जाता. स्टुडंट मिडिया खातीर कुंकोली सावन सावीट एस. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.